कळंगूट खोबरेवाड्या वयली बाबरेश्वर देवाची फामाद केळ्यांची जात्रा आयज सावन सुरू जाल्या। जात्रा 7 दीस चलतली। ह्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मिक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। गोंयभरच्यान आनी गोंया भायल्यान हजारांनी लोकांनी बाबरेश्वराचो आशीर्वाद घेतलो। कळंगूट पुलिसांनी देव बाबरेश्वराक आर्माची सलामी दिली। पळयात आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकारान दाखयल्ली जात्रेची कांय खिणचित्रां। श्री देव बाबरेश्वराचो 59वो आजचो जत्रोत्सव आसा आनी हो जत्रोत्सव जवळ जवळ 7 दीस चालू आसा। कळंगूटकाराचो राखणदेव म्हणजे श्री देव बाबरेश्वर हांगा जी नवीन वस्तू जी उबारली वयता ही फुडल्या जात्रेक कंप्लीट जातली। जवळ जवळ आता 90% काम जाल्लें आहा। हे जागृत देवस्थान आणि आमचे धोडे वयले लोक जे दर्यादेगेक रावता आमच्या कलंगूट बागा कांदोलीम शिंकेरीम हिंगा रावपी फिशरमॅन ह्या जाग्यार येवन आयज आनी हे फुडले 5-6 दीस देवाचे दर्शन घेवन पांया पडोन प्रसाद घेवन आपली बोटीचो धंदो करूंक वयता म्हणजे आशिर्वाद मागता देवाचो तो राखणदार कसो। हांव कलंगूट पुलिसेंत आशिल्लो 2 वर्सां 8 म्हयने आशिल्लो। ह्याच बाबरेश्वर देवा कडेन सदां आयतारा येवन पांया पडटालो आनी म्हाका हेचे खूब आस्था आसा आनी विश्वास आसा। आनी म्हजें टेन्युअर हांगा 2-3 वर्सां ऑलमोस्ट हे देवाच्या आशिर्वादान बरें गेलें आनी तेन्ना खंयचो लॉ एंड ऑर्डर जावना, खंयचेच मोर्चा म्हणटा कलंगूट येवन हांव आसतना। सो हांव ह्या देवाक खूब मानता, देवाची खूब म्हाका हेचेर आस्था आसा। देवाची मेळ्ळी 30-35 वर्सां जाली। लोकांची एक भावना दी म्हणजे कोणाक मेळ्ळें 5 केळीं घेवन येयलो ताका दिसलो की आपलें काम व्हडलें जालें म्हणून आपल्यान खोशी घातलो जावं कोणी पुलीस येतात आमचे बाबा आपले हवालदार आहा तो आपले PSI जावचो तांकां ते दिसता हांगा येयलो आनी आपलें काम जालें तें मागीर तें घरा हाडलें। बाबरेश्वराचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसतलो आनी आसाय आनी आमी जेन्ना राखणदार म्हणटा तशें बाबरेश्वराक सगळे कलंगूटकार राखणदार म्हणटा आनी आमी पुलिसूय राखणदारूच आनी आमच्या राखणदाराक मान दिवपाचो। ह्या हेची जी कीर्ती जी आसा ह्या देवस्थानची आनी देवाची हो हाकेकच न्ही सगळ्या संकट मोचन असो हो देवाचें हें स्वरूप जें आसा। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी।